कित्याक मोगोक आमी वांगडा घेवया, कित्याक तांकां एक मंत्रीपद आनी महामंडळ दिवया, असो एक भाजपाच्या फुडाऱ्यांचो सूर. तो त्यांचो प्रश्न. पयस करप लागीं करप पयस केलें म्हणून तुमकां चिंता ना? आमकां चिंता मात सुद्दां ना, इल्ली सुद्दां चिंता ना. पूण सो तुमकां फरक पडना कितेंय जावं फुडें? आमचें काम चालू आसा, आमचे मतदार आसा, आमचे कार्यकर्ते आसा. मोगो पक्ष म्हणून उरतलो, बट विधिमंडळ जो हें आसा, गट आसा, तो खंय तरी मोगोचो भाजपान विलीन जातलो. आनी अशें भविश्यानूय जावचें ना. भविश्य कोणी पळयना, सांगा पळोवया. तुमी अशें म्हटल्या उपरांत डावट क्रिएट जाता. ना, डावट भविश्य म्हणजे जें कितें फुडें जातलें तें बरें जातलें. नमस्कार. फाटले एक 4-5 दीस जाले गोंयान एक जो विशय सगळ्यान चड चर्चेक आसा तो म्हणजे भाजप आनी मोगो ह्या 2 पक्षां विशीं. आमकां खबर आसा की भाजप आनी मोगो हे युती तेंची आसा, युतीन ते सत्तेन आसा. मोगोचे वरिश्ठ फुडारी सुदीन ढवळीकर हांचे कडेन 20 खातेंय आसा. अशें आसतना आनी सगळें सुरळीत चल्लें आसतना मदींच एक असो बोवाळ युतीचो जालो की आमकां गरज ना, जाय जाल्यार तिकीट काडात, अशे तरेची भाश्य सुरू जालें. पूण आतां हें जालें सुरू कित्याक? अचानक हो वाद निर्माण जावपाचें कारण कितें? आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर म्हाजे बरोबर आसात मोगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर. सर, सगळ्यान पयलीं येवकार तुमकां. हांवें जशें म्हटलें की अचानक हो वाद सुरू जालो, म्हणजे तुमी काय अशें वक्तव्य पयलीं करून नाशिल्लें सरकाराच्या विरुद्ध किंवा आनी कोणा विरुद्ध? अशें आसतना हो वाद कित्याक तयार जालो? तुमचें स्वताचें विश्लेशण कितें? वाद कसो तयार जालो आमकां खबर ना. फक्त आमी जेन्ना हेचेर आमकां सोशल मिडियाचेर जेन्ना आमी आयकलें तेन्ना आमकां कळ्ळें. मुख्यमंत्र्यान केल्लें विधान. हय, मुख्यमंत्र्यान केल्लें विधान आमकां कळ्ळें. पूण आमी तें ताका कितें आसा जे खंय तो वता आनी पार्टीची सभा घेता थंय ताणें उलोवपाचेंच आसता न्ही. तो कितें गैर उलोवना, तो उलयलो. पूण त्याच्या नंतर एक तांचो मंत्री आमदार अकस्मात आमचेर टिका करपाक लागलो. कित्याक टिका, कितें कांयच खबर ना. हें चल्लं कितें कोणाकूच खबर ना. आनी पेपरांनी हेडलायन्स हाडल्यो म्हणून आमी मातशें अशें कशें जालें काय. कारण आमी जें उतर दिलां, युती 5 वर्सां ही करतले, दवरतले. कारण ही पोस्ट इलेक्शन युती आशिल्ली. भाजपाचे 20 आनी आमचे 2, 22 आनी बाकीचे इंडिपेंडंट 2 काय 3 अशी युती आशिल्ली. आनीक युती केंद्रीय नेत्यांनी आमचे कडेन केल्ली. आमकां आपोवन व्हरून केल्ली की आमी समविचारी, आमी एक कडेन रावपाक जाय, आमची वोट्स डिवायड जावपाक जायना. ह्या फुडल्या विचारांनी ही युती जाल्ली. आनी मदींच अशें कित्याक जालें काय हें आमकांय प्रश्न पडलो. आमी हेवटेन तेवटेन फोन मारले पण कांय कळूं ना. सो आतां मुख्यमंत्र्यान एक केलें वक्तव्य, तें पार्टी खातीर केलें म्हणून, तरी पूण त्याची शहानिशा आमी करुया म्हणून आमी BL संतोशाचो हय घेतलो आमी रोखडोच. आनी तांणी रोखडेच आपयलें. आनी तांणी व्हडलें कांय सांगूं ना की युती ही फुडें उरपाक जाय. 27 आमी युती करून सरकार हाडूं जाय. 29 आमी 2 सीट हाडूं जाय. हें सुद्दां आमी उलयलें. युती ही उरपाक जाय मोगो आनी हेची कारण. तुमी कंप्लेन म्हणून घेवन गेले तेंचे कडेन काय बाबा फुडलें भवितव्य कितें? भविश्य करपाक कितें अशी वक्तव्यां येतात, त्या फाटभुंयेर तुमी गेल्ले तांचे कडेन. अशें वक्तव्य आयकलें. पेपरांनी मोठे मोठे बरयलें, चलते वा हें वा म्हणून पेपरांनी बरयलें. उलयलो CM तसो? हांव नकळो. तुमी आयकूं ना? आयकलां. माशेलान जाले ती चड विस्फोटक अशें भाश्य जालें CMाचें. माशेलान जी कार्यकर्ता मेळावो जालो थंय चड CMान उक्तेपणान हें विधान केलें. हय, कितेंय विधान. आतां आमी केंद्रीय समिती आज बेठक आशिल्ली. विधान एकामेकाचेर जातातूच न्ही, पूण ती कितपत पब्लीक करपाची. कार्यकर्त्याच्या जाहीर मेळाव्यान केलें न्ही तें केलें बरें आसा. पूण फुडलें जें कितें जालें तें आमकां मान्य जावना. म्हणून सगळी जी शहानिशा केली त्यांनी सांगलें आमी कितें तेची शहानिशा करता, वील टेक केअर ऑफ इट.
कितें तुमी तुमचें काम चालू दवरा. गोविंदाक कितें तंबी बी दितले? तें म्हाका खबर ना. आमी तेंचें नांव सुद्दां घेवपाक आमकां जमना सद्या. तुमी नांव घेवचें ना, बट ज्या पातळीची टिका जाली, हय ज्या लेवलाचेर वचून टिका जाली, ताचेर साहजिकच कोणाकूय तें वायट दिसतलें. दिसतलें न्ही, दिसलें आसत. कितें ती जनता फुडें ठरयतली न्ही, आनी BJP ठरयतली कितें तें आमकां अधिकार ना. पूण अशें जावं नये आनी पर्सनल लेवलाचेर वचूं नये हें बी आमी नमूद थंय केलें. बियर संतोशाक सांगला. नमूद केलें आमी. कितें तर आमी म्हणजे ताचे कडेन सगळे रिपोर्ट आशिल्ले. कितें इतलें करून आमी आयले. आज अकस्मात दामूची भेट घेतली तर बरी पैकी चर्चा जाली आनी ऑल इज वेल म्हणटा तशें, डिफरन्स कांय ना. बट सीएमान हें जें वक्तव्यां मदींत केलीं ताच्या फाटलें कितें राजकारण? आमकां कांयच खबर ना. तर तुमी तांकां विचारल्यार बरें, आमकां कांयच खबर ना इल्लें सुद्दां. मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा नेटान चालू आसा. BL संतोशान रिपोर्ट कार्डूय घेतल्या खंय मंत्र्यांची, म्हणजे BJPन मंत्र्यांची रिपोर्ट कार्डां दिल्या अशें म्हणून वक्तव्य जाता. सो ताजेर बीन तुमी कितें भाश्य केलें की बाबा तुमी मंत्रिमंडळ फेररचनेचो बोवाळ चालू आसा, सो सुदिनाक बी ड्रॉप करप असले बी प्लॅन आसात? आमचें ड्रॉपिंग विपिंग कांयच बाय, आमकां 2-3दां ड्रॉपूय केले, 2-3दां परत घेतले बी. तुमी फाटलो इतिहास म्हणटा. इतिहास खूब आहा तो इतिहास. कितें BJP आमकां 2008 प्रताप सिंग राणे सभापती आशिल्लो, ताणें 2 वर्सां डिस्क्वॉलिफाय केले. पूण जिद्द आनी चिकाटी मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या कडेन जी आसा ती आमी आजून टिकोवन दवरल्या. कोण तरी म्हणटा बहुजन पक्षा कडेन दिवपाक जाय, हें दिवपाक जाय, पूण मोगो पक्ष हो बहुजन समाजाचें आज पर्यंत काम करीत आयला आनी त्या खातीर आमी टिकून आसा. हें त्या लोकांनी मातशें याद दवरपाची गरज आसा. जे तुमचेर टिका करतात की बहुजनांचो हो आतां पक्ष उरलेलो ना, तांकां तुमी सांगतात की बहुजनांनीच तुमकां ह्या पदार बसयले आनी बहुजनाची कामां जाता. कितें काही विरोधक तेचें भांडवल करपाक सोदता, पूण हो टिकतलो. सांगलें न्ही हांवें, म्हाळशेचो आनी महालक्ष्मीचे आशिर्वाद आसा. कितलेशे पक्ष मदीं आयले आनी उडून गेले, पूण हो पक्ष टिकला. कित्याक टिकला? मतदार कार्यकर्ते ठाम ह्या पक्ष बरोबर आसा. 8 ते 10% वोट्स आजून ह्या 15-20-25 कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या पक्षाची आसा. तुमचे कडेन आयज उलयतना एक म्हाका जो हें दिसता, तुमी मातशे सदांच रिस्क घेतात राजकारणांत. म्हणजे प्रियोळान तुमची हार जाल्या उपरांत तुमी शिरोड्या गेले. इट वॉज नॉट अ इजी टास्क. ताका एक धाडस लागता तें पावल उखलपाक. फुडें आतां भवितव्य MGचें आतां BJP जर पळयत, तुमी आतां सांगलें कितलेशेच फावट आमकां इंजिनी ड्रॉप केल्या, परत गरज आसा तेन्ना घेतल्या. फुडें आतां तुमी कशी रणनिती दवरतले? तुमकां विचारता, पर्सनल मत म्हाजी. कित्याक तुमचो स्वभाव आक्रमक आसा, तुमी रिस्कूय घेतल्या राजकारणा भितर. हांव रिस्क सगळ्याच कडेन घेता, पूण ह्या फावटी आमी युतीन वतले ठाम आसा भाजपा बरोबर. कितें अशें आमकां तांणी नमूद केल्लें आसा केंद्रीय नेत्यांनी. आनी म्हाजें जें लोकमत आसा तें फोंडा तालुक्यांत म्हण किंवा कुमारजुंवा म्हण हें लोकमत म्हाका खूब आसा लोकांचें. पुराय फोंडा तालुका 25 वर्सां हांव तेंच्या प्रत्येकाच्या लागींच्या संबंदान आसा. कितें कोण वळखयना असो ना आनी कोण वायट उलयता असो ना. त्या खातीर एकादी खंय कॉम्प्रोमायज जालें आनी मेळ्ळी म्हाका जाल्यार हांव फुडें वतलो न्ही. फोंड्या भितर म्हणटा का भायर आडेकुशी? तें ठरतलें न्ही. शेवट कशें आहा, हांव घरा बसलां आनी म्हाका तिकीट जाय, कोण दिवचो ना. कार्य केल्यार कार्य करून जेन्ना सर्वे येतलो तेन्ना खंय कोण सारको आहा थंय तिकीट मेळटली न्ही. समज फाल्यां हांव बरो आसा खंय कार्य करून जाल्यार हांव वतलो न्ही फुडें. कारण शेवट सरकार येवपाक 21-22 सीट जाय न्ही. कितें तशें जातलें. आमी कार्य आमचें चालूच आसा. आनी कार्य कशें चालू आसा, आज जरी प्रियोळान म्हणजे 10,000 आनी शिरोड्याय थोडीं मतां आसा, जाल्यार तांकां तांची गाठ भेट घेवप हें खूब गरजेचें आसता. तेंचे डिफिकल्टी आयकप,
हे गरजेचें आसता आनी त्या शिवाय लोकसभेक आमी 10-12 मिटिंगो घेतल्यो, लीड दिली. कितें कुंभारजुंय हांवें मिटिंगो घेतल्यो, दाबोळे हांवें मिटिंगो घेतल्यो. कितें लीड जी मेळ्ळ्या ताका आनी कोणूय दावो करपाक शकता. तो म्हणटा तुमची कशी लीड, हांवें दिलेली. मिटिंगो हांवें घेतल्या आनी BJPचे पदाधिकाऱ्याक घेवन घेतल्या. तेन्ना प्रॉब्लेम कोणा नाशिल्लो, कोणाकूच नाशिल्लो प्रॉब्लेम लोकसभे वेळार. आतां हो कित्याक जालो, तेन्नाय भोंवतालो हांव आनी तांकां आमी कितें कामां करुया, हें करुया, आनी ते सरकारा मातल्यान आमी करता अजून. तुमी प्रियोळाचो उल्लेख केलो. प्रियोळा भितर स्वता सभापती रमेश तवडकार सुपर एक्टीव जाल्यात. तांच्यांनी ते श्रमदामा खाला कामां सुरू केल्या आनी ते ओपन सिक्रेट आसा की गोविंद आनी तवडकर हांचे मदीं कांय विस्तव वचना. तातूंत तुमची साथ तवडकराक मेळटा. तुमी खंय तरी कोणाक आबूत करता, मागीर कोणूय पिकार जातलो. जो कोण गरजू लोकांचें काम करता ताका साथ आमची घराण्याची सदांच साथ आसता. म्हाजीच न्ही, आमचो आतां हात असो आसा. कितें पूण आमी सुद्दां अजून लोकांची पयर घरां पडिल्लीं केन्ना पावसांत 4 घरां केल्लीं, ती आमी रिपेर करप, ते म्हजे म्हऱ्यांत आयले, आमी रिपेर करून दिली. हो माणुसकीचो धर्म हो. हें कितें राजकारण न्ही. कोण तरी जरी कोण तरी औषधोपचार आनी मेडिकल ट्रिटमेंटाक आयलो जाल्यार आमी ताका आजून हेल्प करता. आमी पळयना तो पियोळचो, शिरोडेचो, काय मडकयचो, काय फोंडेचो तो. म्हणजे युती जरी आसली तरी दीपक ढवळीकाराक कोण प्रियोळा वचपा पसून रोखपाक शकना. खंयच वचपाक शकना, खंय वता ते वचपाक शकना. तशें आमचे लोक संबंद आसा आनी तांकां आजून आमी तोरात प्रयत्न करता. कोणाक लायट दिवपाक आडयता, कोणाक उदक दिवपाक आडयता, कोणाले डॉक्युमेंट सारके नासता ते आमी करून दिता. आमचें ऑफीस चालू आसा तें करून दिवपाक. ही सेवा आमची पयलीं पसून चालू आसा. ह्यातूंत कोणीच आपल्याक इंटरफियरन्स केलें कोण म्हणूंक शकना. बरें, हांव त्या आशेन करना की फाल्यां हांव तिकीट मेळटली म्हणूनच हांव आतां आसा. हें म्हाजें पयलीं पसून. हांवें 2004-03 आमी सुरू केलां. आमी जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर आमी कन्स्ट्रक्शनाक काम करताले तेन्ना एक लॅप्रोसी हॉस्पिटल आशिल्लें कुडतोरी. कितें थंय लोकांनी सांगलें आमकां थंय महादेवाचें देवूळ जाय. आमी हॉस्पिटलाचें काम करताले तेन्ना आमी खबर सुद्दां नाशिल्लें आमी हे पॉलिटिक्सान येतले. आमी थंय महादेवाचें देवूळ बांदून स्थापना करून दिली तांकां. आमचें पयलीं पसून काम आसा. समाजा खातीर करप कितें तरी, पळोवप ना खंयचो समाज तो. आज हें राजकारण वेगळेंच जालां. काम करता जाल्यार निवडून येवपाक करता, काम करता जाल्यार अशें कांय ना म्हणटा तुमी. तुमी कांयच कुरघोडी भारतीय जनता पक्ष अगेन्स्ट करूं ना. आमी करय बी ना आनी आमकां गरजूच ना ते करपाची. कम्फर्टेबल आसा फुल्ली कम्फर्टेबल. कामाय जाता न्ही. सो तुमकां कांय आनी हालचाली करपाची गरज ना. कांयच ना. जें कितें ठरतलें तें इलेक्शना पयलीं ठरतलें 3 म्हयने. आतांच कित्याक वाद तो. आतां तुमी जसो उल्लेख केलो की हाज्या पयलीं तुमकां खूब फावट ड्रॉप बीन केल्या. काल कोर कमिटीची पयर बैठक जाली भाजपची. तातूंत जी म्हायती मेळटा त्या प्रमाण तांचें अशें म्हणणें आसा की खंय आमकां मोगो नाका, आमी एकला चलो करया. कित्याक मोगोक आमी वांगडा घेवया, कित्याक तांकां एक मंत्रीपद आनी महामंडळ दिवया, आमकां कोणाक तरी घेवया आनी आमची मेजॉरिटी आसा, आमची ताकद आसा, असो एक भाजपाच्या फुडाऱ्यांचो सूर आमी म्हणुया कोर कमिटीच्या. मागीर तुमची ताका कावंटर स्ट्रॅटेजी कितें आसतली? युती बिती ओके ती आसाच, राजकारणान युती आसाच, पूण एक प्लॅन बी म्हणून आसता. फाल्यां जर येदा कदाचित कोण म्हणटा आयज सांजचें जातलें रिशफल. 1999 कितें जालें, पयले दीस फॉर्म भरपाचे 2 दीस आसतना युती तुटली. मागीर कितें जालें, सुदिनाचो जल्म जालो म्हणटा तुमी, राजकीय जल्म. 4-5 जाण निवडून आयले. ते जातलेच न्ही. आमचें काम चालू आसा, आमचे मतदार आसा, आमचे कार्यकर्ते आसा, जवळ जवळ 15-16 हेतूंत आसा. तुमचें अस्तित्व आसा. हय, अस्तित्व आसा. सो तुमकां फरक पडना कितेंय जावं फुडें. तुमी युतीचो धर्म पाळटात. फाल्यां जर आमकां युतीत वचूंक जाय आनी आज आमी ठाम कित्याक आसा की जें कार्य पंतप्रधान मोदीजी
किंवा अमित शाह हे राष्ट्रा खातीर करपाक लागल्या, सनातनी राष्ट्र म्हणटा आमी ताका, कित्याक हिंदू राष्ट्र आमचोय बी तातूंत सहभाग आसपाक जाय अशें आमकां दिसता. म्हणून तुमी वांगडा आसात. म्हणून वांगडा रावपाक सोदता आनी आसा. पयस केले जाल्यार तांचो प्रश्न. तो तांचो प्रश्न, पयस करप लागीं करप. पयस केले म्हणून तुमकां चिंता ना. आमकां चिंता मात सुद्दां ना, इल्ली सुद्दां ना, इल्ली सुद्दां चिंता ना. पूण हे येदे व्हडले जेन्ना राष्ट्रा खातीर एक भारत बळकट करपा खातीर कितें आनीक बाकीच्या सिवील कॉमन सिवील कोड हे ते सगळें आतां तर येता आसत एक भक्कम भारत. आनी भारत हो सारको ज्या मनशा कडेन उरपाक जाय त्या मनशा कडेन उरपा खातीर जें काम चालू आसा कितें तें एप्रिशिएट करता आमी. आनी तें जावपाक जाय आतां हेचे फुडें. नाजाल्यार भारताचे तुकडे जावं शकता किंवा भारता फुडें दंगली जावं शकता. हे विचार आज गोंयांत सुद्दां 15 लाख लोक आसा, गोंयकार कितले आसा? एक प्रश्न पडटा आतां थोडो आतां जी आमी ग्रावंड लेवलार जेन्ना तुमी आयज दामोची भेट घेतली हे सगळें एक असो चर्चा चल्ले किंवा डावट असो लोकांक येता की मोगोचो जो पक्ष आसा तो खंय तरी भाजपान विलीन जातलो आनी मोगो पक्ष म्हणून उरतलो, बट विधिमंडळ जो हें आसा गट आसा तो खंय तरी मोगोचो भाजपान विलीन जातलो अशा तरेचो भंय आमी म्हणया एक दोग तीग जाण अशें विचारपाक लागले आमकां की अशें बी कितें चल्लां काय म्हणून. सुदिना सारको आज 25 वर्सां राजकारणांत आसा, 25 वय जाली. ताका खूब ऑफरी आयल्यो प्रत्येक खेपा मुख्यमंत्र्याच्यो उपमुख्यमंत्र्याच्यो. पूण पक्ष तुमी साक्षीदार आसतले तेका. हय, पक्ष सोडून येवचें लागता म्हणून तो वचूना. कितें आनी अशें भविश्यानूय जावचें ना. भविश्य कोणी पळयना सांगा पळोवया. तुमी अशें म्हटल्या उपरांत डावट क्रिएट जाता. ना डावट भविश्य म्हणजे आज आमी आसा, फुडें आमी आसतले. जो हांगात ताकद आसा तो पर्यंत आमी लडटले. तशें विलिनीकरण तातूंत मर्ज जावप बी हें कांय ना. मर्ज कर म्हणून आनी मर्ज जावचो ना. मोगो पक्षाचो एक सुद्दां कार्यकर्तो तो पक्ष फुडें व्हरूंक शकता. मोगो पक्ष डिजॉल्वूय जावचो ना आनी मर्जूय जावचो ना. पूण अशी ऑफर हालीं रिसंट परत येयल्ली तुमकां? कोणाचे कडल्यान कसलीच ऑफर ना. म्हाका सांग मोगो पक्षा ऑफर कशी येतली? जेन्ना एकाच पक्षाची एकाच कडेन गर्दी जातली तेन्ना दुसऱ्या पक्षाक कित्याक कोण येतली? तो प्रश्न आहा न्ही. मोगोचें स्वतंत्र अस्तित्व उरतलें जोपर्यंत ढवळीकर बंधू आनी एकूच चिन्ह आसा तें बी उरतलें. कार्यकर्त्यांनी आश्वस्त रावप, कोणें चिंता करपाक गरज ना. चिंता करपाची गरज ना. जें कितें फुडें जातलें तें बरें जातलें आनी गोंयच्या विकासा खातीर आनी भारताच्या विकासा खातीर ह्यो गोश्टी आज गरजेच्यो आसा ते फुडें वतल्यो. तर हे आशिल्ले दीपक ढवळीकर मोगोचे अध्यक्ष. फाटले कांय दीस ज्यो युती संबंधी वेगवेगळ्यो चर्चा चालू आसात, आयज स्वता दीपक ढवळीकर आनी दामू नायक हांची भेट घेतली. BL संतोश हांची ते भेट घेवन आयिल्ले. सो ह्या सगळ्या फाटभुंयेर तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो आनी वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर तांणी स्पश्टपणान जापो दिल्ल्यो आसात. आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.